नमस्कार, प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रात तुमका येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सुधारित लोकायुक्त विधेयकाक मंत्रिमंडळान दिली मान्यताय। मुख्यमंत्री म्हणटा 5 ऑक्टोबराक विधानसभेत करून घेतले पास। रस्त्याकडेची बेकायदेशीर धर्मीक थळां दुसरे कडेन हलोवपाचो सगळ्या पक्षांचो निर्णय। भाजपा सोडपाची इच्छा आशिल्ल्यांनी खुशाल वच्चे। विधानसभा वेंचणुके पयलीं भाजपा जाहीर करची ना। मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार भाऊ भाई आणि प्रदेशाध्यक्ष तिगूय जाण फुडारी। लक्ष्मीकांत पार्सेकराची हेडोनात माहिती। बेकायदेशीर मायनिंग विशीं लोकलेखा समितीचे अहवालावेल्यान शबय। मात काँग्रेसीचो एकूय आमदार समितीचे बसकेंत सारको जावंक ना वांटेकार। परिकार म्हणटा ओगीच दवरचे ना कोणाचेर ठपको। गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचे वेंचणुकेत एनएसयूआयक हरोवन भाजपा युवा मोर्चाचे पॅनल जैतिवंत। एनएसयूआयच्या वांगड्यांनी कुलगुरू घेरावाचो यत्न केल्ल्यान पुलिसांनी घेतले विद्यार्थ्यांक ताब्यांत। आणि खेळामळार जपानातल्या जे लिगाचो गोंयच्या आय लीग क्लबाच्या प्रतिनिधींनी घेतलो अनुभव। क्लब म्हणतात जे लिगाच्या मार्केटिंगांतल्यान घेवंक जाय देख। गोंयांतय करून येतात बऱ्योच गजाली, पळयात खासा रिपोर्ट। आता खबर विस्तारान। सुधारित लोकायुक्त विधेयकाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। 5 ऑक्टोबराक विधानसभेत हे विधेयक पास करून घेतले असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन मिडियाक सोमारा मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत सांगले। मंत्रिमंडळान आनीक 350 नोकऱ्यांक मान्यताय दिल्या असे कळटा। रस्त्याकडेची बेकायदेशीर धर्मीक थळां मोडचे परस दुसरे सुवाती हलवची असे सोमारा जाल्ल्या सगळ्या पक्षांचे बसकेंत थारला। सोमारा जाल्ल्या गोंय मंत्रिमंडळाच्या बसकेन गोंय लोकायुक्त बिलाक मान्यताय दिली। गोंय विधानसभेन 2007 वर्सा पास केल्ले बिलूच आता परत विधानसभेन मांडून पास करतले। हे बिल मान्यताये खातीर राष्ट्रपती लागीं धाडिल्ले। राष्ट्रपतीन केल्ले सुचोवणे प्रमाण ह्या बिलान दुरुस्ती करतले। हेच बिल ह्या अधिवेशनात पास करतले। The required amendments. Today the cabinet approved the reconsideration of the bill with those proper amendments. The same will be moved in the assembly and passed. रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ल्या बेकायदा धर्मीक थळांच्या प्रश्नाचेर विचार करपा खातीर सोमारा सगळ्या राजकीय पक्षांची जोड बसका जाली। ह्या बसकेक राजकीय फुडाऱ्या वांगडाच दोन्ही जिल्लोधिकारी आनी पुलीस अधिकारी आशिल्ले। उत्तर गोंयान 534 जाल्यार दक्षिण गोंयान 445 बेकायदा धर्मीक थळां आसात। येरादारीन बाधा हाडपी धर्मीक थळां दुसरे सुवातीचेर हालोवपाचो निर्णय ह्या बसकेन घेतलो अशें मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन सांगले। In principle, everybody said that first priority should be given those structures which can be regularized should be regularized. Those structures which can be relocated, effort should be made to relocate them. And there may be few structures which are actually obstructing to the vehicle movement or the traffic movement, whatever it is. Their effort will be made first on priority to see by taking the local community into confidence how we can relocate them also. As far as possible, we will not go for demolishing the structures. सोमारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेन वेगवेगळ्या सरकारी खात्यान आनीक 350 कर्मचारी घेवपाक मान्यताय दिली अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळिल्ली। मात मुख्यमंत्र्यान ह्या विशीं कांयच सांगूंक ना। प्रुडंट मीडिया खातीर आमचो खबराकार बासुरी देसाय आनी चलचित्र खबराकार शान। येता त्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपा मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार जाहीर करून वचची ना। भाऊ भाई आनी प्रदेशाध्यक्ष तिगांकय फुडारी म्हूण प्रोजेक्ट करून भाजपा प्रचार करतली।
महत्वाचे म्हळ्यार पक्ष सत्तेर आयल्यार आमदार मेळून मुख्यमंत्री थारायतले। फाटले 2 वेंचणुकांनी मनोहर पर्रीकाराक मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार अशें सांगून भाजपान वेंचणूक लढयल्ली। पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकरान आमचे सप्तकी हेळवनात ही माहिती दिली। 2 आमदार गेले आनीक सुद्दां जर कोणाक दुर्बुद्ध सुचलेली आसत जाल्यार कांयच हरकत ना, आमचे दरवाजे उगडे आसात। ताका जर दिसता आसत आमदार एखादो राजीनामा दिवन एखादो दुसरो आमदार राजीनामा दिवन पक्षाचें काम कमी जातले, पक्षाचें काम हे आमदारांचेर ना, पक्षाचें काम हे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचेर आसा। फाटले 2 इलेक्शना भितर तुम्ही मुख्यमंत्र्याचो उमेदवार प्रोजेक्ट करून इलेक्शनाक केला। Can there be a change in strategy No, this time? This time it will be under 3 people. मनोहर, श्रीपाद आणि लक्ष्मीकांत। फाल्यां जर परिस्थिती आयली मुख्यमंत्री कोण काम समजा सत्तेर आयले आनी मुख्यमंत्री कोण काम तुमकां कितें दिसता, भाई काय भाऊ? हांव अध्यक्ष म्हणून हांव ह्या मताचो आसा की हो निर्णय इलेक्शना नंतर निवडून आयिल्ल्या आमदारांनी घेवचो। जो लेजिस्लेटर ग्रुप निर्णय घेतलो ताच्याशी हांव सहमत आसतलो। आणि युती युतीक आमचे दरवाजे उगडे आसात। गेले 6 म्हयने आमी सांगतात तेचो कार्यकाळ सोंपलो की चक्र फिरपा शकता अशें दिसता म्हाका। तुमकां अपेक्षा कारण आमकां सिग्नलां मेळटात त्या प्रमाणे तांकां आमचे कडेन युती करपाची आसा अशें म्हाका दिसता। आमकां आमची अवाजवी मागणी ना। आमी म्हणटात की आतां थोडेच दीस उरलेले आसात, त्यामुळे कम आउट आणि लेट अस स्पीक। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया। गोंयांतल्या बेकायदेशीर मायनिंगाविशीं लोकलेखा समितीच्या अहवालावेल्यान बरोच बोळ जावपाची शक्यताय आसली, तरी एक्काय काँग्रेस आमदारान समितीच्या बसकांक सारकी हजेरी लावंक ना। रिपोर्ट भायर येवचे 2 दीस पयलीं ही गजाल उक्ताडार आयल्या। समितीवाले भाजपाचे वांगडी फ्रांसीस डिसोजा आनी दामू नायक म्हणटात काँग्रेस पळवाट सोदतात। पर्रीकार म्हणटा अहवालांतल्यान खरें तेच उक्ताडार येतलें, ओगी कोणाकय दोशी थारावचे नात। गोंय लोकलेखा समितीचो अहवाल तयार जायत आयला। 5 नाल्यार 7 ऑक्टोबराक विधानसभेत हो अहवाल मांडटले। सरकार आनी साक्षीदारांनी दिल्ल्या अधिकृत म्हायती प्रमाण हो अहवाल तयार केला अशें लेखा समितीचो अध्यक्ष मनोहर पर्रीकारान सांगले। पर्रीकार म्हणटा समिती कॅगाच्या अहवाला भायर वचची ना। सरकारी दुकुमेंत आनी पुराव्यांचोच आधार, जंय ठोस पुरावे आसात थंयच साक्षीदारांचो आधार। खण धनी आनी पॉवर ऑफ एटर्नी आशिल्ल्याकूय जबाबदार धरतले। समितीचे वांगडी नाशिल्ल्यांनी समितीच्या अहवालाचेर उलोवप हो हक्कभंग थारता अशी शिटकावणी मनोहर पर्रीकारान दिली। लोकलेखा समितीच्या अहवालाची काँग्रेसीक भिरांत दिसता अशें समितीचे वांगडी आमदार दामू नायक आनी फ्रांसीस डिसोजा म्हणटात। समितीच्या अहवाला विशीं दुबाव उक्तावन काँग्रेस पळवाट काडूंक सोदता अशें ह्या दोगांय आमदारांचें म्हणणें आसा। त्याच बरोबर हांकां सायलेंट करपाक सोदतात आनी काँग्रेस पळय ती खिळखिळी जाल्या आनी हे सगळे भ्रश्टाचाराचे सगळे प्रकरणां पळय जाता न्ही थंय ते हाल्ल्यात आनी म्हणून ते हायजॅक किंवा इश्यू डायवर्ट करपाक सोदता। हेजे पयलीं PSC वीक करपाचो खूब प्रयत्न तेंचे कडसून जाल्लो आहा। काँग्रेस जे एलिगेशन कित्याक लागून करता अशें तुमकां दिसता? तांकां भंय दिसता भितूनसून आपलें कितें तरी भायर सरतलें म्हणून। रिपोर्ट तयार जावंकूच ना, तुका भंय कित्याक दिसता? ते चोराच्या मनान खंय चान्नाचो दुबाव आसता। काँग्रेस फुडाऱ्यांनी समितीच्या अहवाला विशीं दुबाव उक्तायल्लो, मात चडशा बसकांक आमी वचूंकूच नासले हे काँग्रेस आमदार मानून घेतात। काँग्रेस आमदार फ्रांसीस सिल्वेर म्हणटा PSCचे एकूय बसकेक वचूंक ना, सगळ्या बसकांचे आपोवणे मेळिल्ले, हेर कामां आशिल्ल्यान वचूंक पावलो ना। पयलीं अहवाल पळयतलो, मागीरूच हरकतीचो विचार करतलो। काँग्रेस आमदार आग्नेल फेर्नांडीस म्हणटा 20 पैकी 2च बसकांक आशिल्लो, सगळ्या बसकांचे आपोवणे मेळिल्ले, पयलीं अहवाल पळयतलो, मागीरूच हरकतीचो विचार। मोगो आमदार पांडुरंग ढवळीकार म्हणटा सगळ्या बसकांनी वांटेकार, अहवालाक कांयच हरकत ना, सगळ्या बसकांचे आपोवणे मेळिल्ले। पणजेच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर खबराकार बासुरी देसाय आनी चलचित्र खबराकार शान। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।